नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। इको सेन्सिटिव्ह झोनाचो मसुदो गोंयांक न मान्य, सांगता रान मंत्री विश्वजीत राणे। करमल घाटातले रस्त्याचे काम फुडल्या 6 म्हयन्यांत जातले सुरू, सभापती रमेश तवडकाराची माहिती। दिवसाच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक मेळटली स्वयंनिर्मित लायट। बायोमिथेनेशन प्रकल्पाचे काम जाला पुराय। चिंचणीच्या शेतकारांनी भाताचे लोवणेक केली सुरवात। फुडल्या वर्सा दुप्पटीन लागवड करपाचो केलो निश्चय। मुख्यमंत्री देवदर्शन येवजणेक मेळ्ळो बरो प्रतिसाद। भाविकांक घेवन दुसरी ट्रेन गेली तिरुपती। आनी व्हडा उमेदीन मनयलो शांतादुर्गा देवीचो सांगोड। शेकड्यांनी लोकांनी केली गर्दी। आता खबरो विस्तारान। 99 गावांनी पर्यावरणाच्या दृष्टीन संवेदनशील वाठारांक विरोध केला। पर्यावरण आनी रान मंत्रालयाचो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री सावंत तशेंच रान खात्याचो महासंचालका कडेन हांव हे विशीं उलयलां आनी हो पर्यावरणाच्या दृष्टीन संवेदनशील वाठाराचो मसुदो आमकां मान्य नाशिल्ल्याचें कळीत केलां, अशें रान खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन म्हायती दिली। शारांत रावपी लोकांक गैरवर्तन करपाक कांय नजो, पूण गांवांत रावपी लोकांची कळ हांव समजता, देखून लोकांच्या भल्या खातीर आपूण वावुरतलो, अशें विश्वजितान ह्या वेळार म्हणलें। ना ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचे संबंधित आनी इको सेन्सिटिव्ह झोनाशी संबंधित कर्नाटका राज्यान बी ओपोज केल्लेले आसा। तांकां बी त्रास तेजो नोटिफिकेशन खूब जाल्लो आसा आनी आयज सकाळीच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन म्हाजी चर्चा जाली। आयज पेपरान जेन्ना हांवें पळयलें की लोक अस्वस्थ जाल्या, सांग्याचे लोक अस्वस्थ जाल्या आनी जायते कडेन, पण एक हांव सांगूंक सोदतां की आयज सकाळीच श्री भूपेंद्र यादव यांचे कडेन म्हाजी चर्चा जाल्ली आसा आनी CP गोयल DG फॉरेस्ट तांचे कडेन चर्चा जाल्ली आसा। लास्टाक आमकां लोकांच्या हितान काम करूंक जाय। हे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जे आसा हे गोंय राज्य एज फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून जे म्हाजे डोमेनान आहा ते हांवें प्रश्न ताका केलो की एज फॉरेस्ट मिनिस्टर कॅन आय रायट, आनी तेजे नंतर हांव मुख्यमंत्रीक बी ब्रीफ करतलो। हांवें जे पत्र हांव जे बरोवपाचो आहा ते मुख्यमंत्रीक बी हांवें कॉपी धाडून मुख्यमंत्री बी ते फुडें भूपेंद्र यादव कडेन ते आपल्या लेवलाचेर गोंय राज्याचे ओवरऑल रिप्रेझेंटेशन ते तांकां दितले। पूण त्याच बरोबर आयज म्हाजी ईमेल ऑलरेडी तयार जाल्ली आसा। ती ईमेल आनी लेटर एक मनीस हांव धाडपाचो आयज की आमकां गोंय राज्याक ही नोटिफिकेशन मान्य ना, आमचे विलेजीस तुमी एक्सक्लूड करपाची गरज आहा। आनी हांव लोकांक एक आश्वासन दिवंक सोदता की गोंय राज्याचे सरकार आनी आमचे मुख्यमंत्री आमी दोगूय चर्चा आमी सेम पेजीचेर आसा। आमी हे नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करचे ना, लोकांक कसलोच त्रास जावपाक दिवचे ना, लोकांनी अननेसरी अस्वस्थ जावपाची गरज ना। आमी गोंय राज्यान लोकांच्या हितान आमी काम करता। गोंय राज्यान फॉरेस्ट आसा, प्रायवेट फॉरेस्ट आसा, जायते आमची एरिया मोर दॅन 64% एरिया कवर जाल्ली आसा। गांवांत आनी शहरान बसलेल्या लोकांक ते चर्चा करपाक बरें सोंपें आसता, पूण कितें आसता गांवांत जे मनशाक त्रास जाता ते म्हाका खबर आसा। हांवें फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून हांवें आयज ते पत्र म्हाजे लेवलाचेर वयतले केंद्र सरकाराक, भूपेंद्र यादवजीक आनी आमचे CP गोयल DG फॉरेस्ट हांकां बी वयतले की आमकां हे नोटिफिकेशन मान्य ना, आमचे विलेजीस तुमी एक्सक्लूड करूंक जाय, आमी हे नोटिफिकेशन मानपाक तयार ना। आनी मुख्यमंत्री कडेन बी कॉपी हांव धाडून दितलो आनी मुख्यमंत्रीन म्हाका सांगलेलें आसा ती कॉपी आपल्या कडेन धाडून दी। मुख्यमंत्री बी दिल्ली वचून भूपेंद्र यादवक मेळोन कर्नाटका जो स्टँड घेतलेलो आसा, कर्नाटका राज्यान भारतीय जनता पक्षाचोच सरकार आसा आनी त्या पक्षान जे स्टँड घेतले आसा ते स्टँड आमचे सरकार बी घेतले, आमचे मुख्यमंत्री घेतले आनी गोंय राज्याच्या हितान जे कितें पावलां घेवंक जाय ती पावलां लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक म्हणून आमी घेतले। आमकां ते 99 विलेजीस नाका, आमकां ते नोटिफिकेशन नाका, आमकां नोटिफिकेशनांतल्यान भायर काडपाची गरज आसा। करमल घाट रस्त्याच्या दुरुस्ते खातीर रान खात्याची परवानगी अजूनय मेळूंक ना। फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्यांत रान खात्याची परवानगी घेवन फुडल्या 6 म्हयन्यांत रस्त्याच्या कामाक प्रत्यक्षात सुरवात करतले, काणकोणचो आमदार तशेंच सभापती रमेश तवडकारान सांगलें। भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी कडेन ह्या रस्त्याच्या कामा विशीं उलोवप केलां।
नाही मेजर म्हणटा तो करमलघाटाचो इश्यू आसाच की सगळ्या काणकोणकारांक सगळ्या लोकांक जो सांगितलं तो करमलघाट विशय सोंपपाक जाय अशें म्हाकाय न्ही सरकाराक दिसतालें पण त्यामुळे ज्यो कांय थोड्योश्यो प्रोसिजर आशिल्ल्यो त्यो फाटल्यान पडले कांय पण हल्ली हांवें ताका प्रत्यक्षान जे आसा न्ही आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा जे आमचे PW मिनिस्टर आसा नितीन गडकरी जे हांगे मेळून जे आसा न्ही की ताका प्रायमरी फेजींग जे आसा ताका तो रस्तो करचो अशें मान्यता मेळिल्ली आसा एकच म्हणटा ती फॉरेस्टाची NOC उल्लेख करना म्हाका ती जे म्हाका 2-3 म्हयने मेळ्ळी जाता त्या प्रत्येक फुडले 6 म्हयने भितर प्रत्यक्ष ताचें काम करता कारण विशय आसाच तो ते आज इतली ट्राफीक वाडलेली आसा आनी तो रोड इतलो नेरो आसा आनी ती वॉल्टी इतली व्हडली आसा त्यामुळे फाटल्या वर्सा तर खूब एक्सिडेंट जाला त्यामुळे तो बेगींतल्या बेगीन रोड जावचो ही म्हजी सोसायटी आसा सबंद काणकोणान दिसता बेगीन रोड जावचो आतां एक प्रायमरी टेम्पररी फेजींग आसा न्ही जी वॉल्तां आसा न्ही ती फॉरेस्टाचें परमिशन घेवन बाबा ती काडप आनी ती सबमीट करप जे एक्सिडेंट झोन आसा न्ही ते पयलीं काडप आनी ते काडले नंतर कारण हायवे जावपाक सादारणशे 2-3 वर्सां त्यामुळे हे एक्सिडेंट थांबपाच्या दृश्टिकोनाच्यान पयली फेज आसा आनी त्या नंतर सेकंड फेजीन 4 लेन रस्त्याचे सगळे प्रोसेस चालू आसा तेजे पयलीं हांवें गडकरी साहेबाक सांगून ऑल द प्रोज कॉन्स आमी एक्सटेन्सिवली डिस्कस्ड इन द सायडलायन्स ऑफ अ बेंगलोर मिटींग वेर ऑलमोस्ट फॉर 45 minutes to 1 hour वी स्पोक आनी एवरी पॉयंट आमी डिस्कस करून आमी फाटीं तुमी पळयलां 2300 कोटी आमकां एप्रूव जावन येयल्ले आसा ऑन अ बॉलपाक फिगर नाव आतां आमी काम चालू केलां फॉर टेंडर सम इन द टेंडर स्टेज सम फॉर एक्विजिशन सो करमलघाट सेक्शन जे फॉरेस्टाचे आसा मेजर फॉरेस्ट डायवर्जन ऑफ लँड आनी रिप्लांटींग ऑफ ट्रीज ह्यो गोश्टी करता तेन्ना तितून भितर करमलघाटाचे आमकां फॉरेस्टांतल्यान आमी फॉलोअप कर काल हाका परतून लेटर येयला सो आय फॉलोइंग विथ फॉरेस्ट मिनिस्टर सो तेजें कितें जालें 2 फेजीस आमचो स्पिकर साहेब सांगता की कन्स्ट्रक्शन करपाक 2-3 वर्सां लागतलीं नो डावट पूण आमी तेज्या घातलेलें की खंय तरी कव आसा आमकां ती 6-7 झाडां खंय कवर येयल्या डेंजरस जाल्या ती मारपाक आमी परमिशन मागलेलें ते आमकां एक बेंगलोर लेवल नाकारलें सो वी आर फॉलोइंग अप दॅट बिकॉज सी ऑफिशियली आनी कोणा जाल्यार झाड मारून करपा जातालें बट सिन्स इट इज फॉरेस्ट इट इज नॉट कमींग ऑन द गोवा गव्हर्मेंट पुरव्यू इट इज ओनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमचें आसा गोवा गव्हर्मेंट विल सेंड इट टू द रिजनल ऑफिस खूब प्रक्रिया आसा ताका सो दीस 2-3 प्लेसीस वेर वी वॉन्टेड टू कट द वॉल काडून करपाक आमकां ते परमिशन दिवना दिवचल पालिकेच्या लाखेरे वाठारांतल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक आता स्वयंनिर्मित लायट मेळटली ज्या प्रकल्पाक लागून लायट निर्मिती जातली त्या कोयर प्रकल्पाकडेन सुमार 2.25 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या बायोमिथेनेशन प्रकल्पाचे काम पुराय जाला या प्रकल्पात ओल्या कोयराचेर प्रक्रिया केले उपरांत निर्माण जावपी गॅसीपासून लायट तयार जातली ही लायट कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक वापरतले अशें दिवचल नगरपालिकेचो नगरसेवक विजयकुमार नाटेकार हांणी सांगले आम्ही लाखेऱ्या बायोमिथेनेशन प्लांट घातलेलो आसा आणि तो आयच्यान चालू करतले एक 15 ते 20 दिसां भितर तो त्या प्लांटा वयल्यान गॅस तयार जातली मिथेन आणि त्या गॅसी पासून आमी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर करतले मागीर ती जी वीज पुरवठो आसा तो थंय आमी सबंद थंय लायट बी वापरतले आणि थोडीशी गॅस आहा ती आमी जी कामगार आमचे वर्ग आसा तांकां च्या पाणी करपाक बी वापरतले फाटले 6-7 महिने फादर जॉर्ज आणि ताच्या वांगड्यांनी मेळून फार्मिंग क्लब सुरू केला आयज गोंयांत भाताची आणि तांदळाची मागणी खूब आसा सरकारान तांदळाचे दर वाडोवचे आणि शेतकाऱ्यांक आर्थीक फायदो करून दिवपाची गरज आसा जेणे करून येणावळीच्या नदरेन शेतकारांक फायदो जातलो अशें फादर जॉर्जान सांगले तशेंच खूब वर्सांनी हो शेती वेवसाय परत एक फावट सुरू केला आणि फुडल्या वर्साच्या दुप्पटीन हो वेवसाय वाडोवपाचो यत्न आसतलो अशें फादर जॉर्जाचें म्हणणें ह्या शेती लुवणी वेळार वेळींचो आमदार क्रूज सिल्वा ह्या क्लबाचो मुखेली फादर जॉर्ज आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले फाटली ऑलमोस्ट 6 to 7 months फादर जॉर्ज तो पेडी मॅन म्हणटा ताका आमी आख्या गोंयचो तेज भाशेन आमचो एडवोकेट आग्नेल फुटतात खोमदादीचो प्रेसिडेंट तेमी फाटली 7 म्हयने सामके एफर्ट घातले आनी पयलो स्वात तेमी क्लब करपाक फार्मर्स क्लब करपाक ती जायती डिफिकल्टीज आसल्यो त्यो तेमी फेस करून हो क्लब घातलो आनी शेत रोवपाक कॉमेस केले आयज सगळें जावन आयज हार्वेस्टिंग करता आयज खुशालकायेचो दीस कित्याक तेजो हार्डवर्क आयज तेमचो रिजल्ट मेळ्ळो
आनी हेजेर तांकां आनी जायतें एनकरेजमेंट मेळ्ळां. उरली ती स्पेस पासून कितें उरल्या लुगार तो पासून ते आतां ह्या वर्साक ते कल्टिवेट करतले. तेजे भाशेन आतां हे शेत रोवन काबार जालें ना. सांगला पाहिजे ते भाशेन आनीक कोट आतां कोणगां तेय रोवपाचें आतां चालूच आसतलें. तांकां WRD मिनिस्टरांनी फाटीं हांगा आयिल्लो ताणेंय हेल्प केलें. आतां होय लुगार क्लीन करून दवरला. हिंगाय प्लांटेशन जातलें प्लस जाता ते आतां रॅम्पूय तोय काम चालू केलां. सो आमकां फूल सपोर्टूय आहा गव्हर्मेंट. आमचोय सपोर्ट तांकां फार्मर्सांक आहा. And so government has to think fast. Okay, the slower you think, the worse is the situation. So we all expected a good rise in price this year, support price from the government. On the contrary, the government is saving so much money because 3 rupees or 4 rupees a kilo they are saving now for the government instead of increasing the price and giving that money to the farmer. At least as much as the purchaser has raised the price, to that extent the government should raise the support price. That is the basic assurance the government has to give. Okay, if not, everybody will look at paddy as not a good option. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेची दुसरी ट्रेन आयतारा तिरुपती वचपाक गेली. देवदर्शन यात्रेक बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्यान भाविकां खातीर दुसरी ट्रेन सोडपाचो निर्णय सरकारान घेतलो. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रे खातीर दर एका प्रवाशाचेर सरकार 10,000 रुपया खर्च करता. हातूंत जेवणा खाणा सावन रावपाची सोय लेगीत सरकार करता. गोवा सरकारतर्फे मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचो ही दुसरी ट्रेन आसा. परत एक फावटी तिरुपतीक वता. ह्या ट्रेनीन भितर सादारणते 1000 आमचे तीर्थयात्री आसात आनी ही तिरुपती यात्रा ही 4 दिसांची यात्रा आसा. संपूर्ण खर्च सादारणते प्रत्येक आमच्या भाविकाच्या फाटल्यान 10,500 रुपया खर्च येवपी एक बरी तीर्थयात्रा हांगच्यान सुरू जाले नंतर तांचे सगळे म्हणजे जसे एअर हॉस्टेस आमच्या एरोप्लेनान भितर केअर घेता तसे प्रत्येक बोगीन भितर व्हॉलंटियर्स आसतले. तांकां प्रत्येक वेळार च्या पाणी बाकीचे जेवण ताचे वेवस्थीत करतले. तांकां अत्यंत बरे तरेची हॉटेल्स रूम्स प्रोवायड केले गेले वतले. थंय गेले नंतर सुंदर अश्यो कोचीस आसतले. म्हणजे हो एक दुसरो तीर्थयात्रा आसा. आनीक ताजे नंतर आमची परत एक फावटी 20 तारखेर वालांकेनी म्हणटा ती जातली आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणी खातीर आज पूर्ण जाल्लो आसा. लोकां कडेन मागता आमच्या संपूर्ण गोंयच्या सगळ्या भाविकां कडेन तिरुपती म्हणा किंवा शिर्डी म्हणा किंवा वालंकिनी म्हणा ह्या तिनी यात्रे खातीर तांणी बुकींग करचें. आमी तांकां स्पेशली तांकां इंटिमेट करतले. ज्यो डेट्स तांकां मेळटात त्या प्रमाणे आमी इंटिमेट करतले. सगळे लोकां कडेन मागता. हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तांणी जशें श्रावणबाळ आपल्या माता पित्याक देवदर्शन आनी तीर्थयात्रेक व्हरतालो त्याच स्वरुपांतली ही यात्रा केल्ली आसा. पयल्या ह्या यात्रेचो एक रिस्पॉन्स आसा तो सारको अमेझींग आसा जाल्लो आसा. म्हणून आमी अपेक्षा करतात की ही यात्रा तितकी सफल जातली आनी हाच्या नंतर येणाऱ्यो सगळ्यो यात्रा आसा त्यो तितकेच नेटान बऱ्यो सफल जातल्यो. श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरीण सप्तकोटेश्वर संस्थान फातर्पा वाठारांत आयतारा शांतादुर्गा देवीचो व्हडा उमेदीन सांगोड उत्सव मनयलो. हो उत्सव कृष्ण पंचमी दिसा मनयतात. सकाळच्या पारार शांतादुर्गा आनी सप्तकोटेश्वर देवाची पालखी तळये लागसार हाडून दवरतात. ताच्या उपरांत उत्सवाक सुरवात जाता. दनपारच्या वेळार महाप्रसाद जाता आनी सांजेच्या वेळार शांतादुर्गा आनी सप्तकोटेश्वर देवाक नौका विहारांत बसोवन भोंवडायतात. उपरांत कालोत्सवाक सुरवात जाता. तशेंच देवीचो आशिर्वाद घेवपाक पयशिल्ल्यान देवीचे भक्त आयिल्ले आसतात. गणपती
कोल्हापुरातले हलगवड्या पाटील कुटुंब गोंयांतल्या कुळेशी गांवांत स्थायीक जाले उपरांत तांणी ऊसाची लागवड करपाक सुरवात केली। आदी 1 लाख चौकट मिटर जमनीचेर ऊसाची लागवड करताले, पूण धारबांदोडा वाठारांतलो ऊसाचो कारखानो बंद जाल्ल्यान ऊसाची लागवड कमी प्रमाणात करपाक लागली। मात आतां त्या जमनीचेर हळदीची लागवड करपाक सुरवात केल्या अशें शेतकार प्रभुराज पाटीलान सांगलें। तांणी महाराष्ट्रांत वचून हळद शेतीचो पुराय अभ्यास केलो आनी हळदीची बी विकत घेतली। जून म्हयन्यांत हळदीची बी पेरल्या 8 ते 10 म्हयन्यांनी हळद तयार जातली। तशेंच 5 एकरात हळद लावपाक 1 ते 2 लाख खर्च आयलो। 1-2 म्हयन्यांनी हळदीचे पीक तयार जातले म्हणून ताका फावो ती बाजारपेठ सोदपा खातीर अभ्यास चालू आसा अशेंय तांणी सांगलें। ते आमची बाट आसा 1 लाख स्क्वेअर मिटर चड आसा आमची बाट। त्या भितर हांव 5 एकर आले आनी 1 एकर 5 एकर हळद आनी 1 एकर आले लायला। थोडे लायला 1 एकर 5 एकर सेलम जातीची हळद लायला। ती पयली आमची पयली सगळी ऊस आसली। ऊसा मातशें प्रॉफीट बंद जालें, फॅक्टरी मातशें ते बंद जावन चड उतार चड जायना ते प्रॉफीट बरोबर, म्हणून आले पळोवया म्हणजे महाराष्ट्रा वचून पळयलं बरें उत्पन्न येयलां आले हळदीची बी। आनी ताका लागून हांव जी विचार केला फर्स्ट टायम लायला हांवें की बाबा कितें जाता कितें पळोवपाक लागून पळोवया आतां कशें जाता तें, आनी लायला आतां पळोवया। ह्या टायम फर्स्ट टायम लायला ना हळद जमीन पयली मशागत करपाक जाय बरी, पयली शेणखत घालपाक जाय। शेणखत म्हणजे तुमी बी लावन कुयदाद करपाक जाय सारकी, आनी त्या भितर सारे चडशी सारे वयल्यान घालपाक गरज ना ताका, पण जमीन पयली घालपाक जाय सारे। म्हाका लागली 4000 वयर लागली ती 4 टन लायल्या उपरांत पयली सुरवातीन आतां तुमी लावपा पयली न्हू मे म्हयन्यार त्या सुरवाती लावपा जाय, मे म्हयन्यार जाल्यार पावसा पयली तेज्या पयली मशागत करून दवरपा जाय जमीन सगळी सारकी। गोंयच्या मातयेंत वेगवेगळे कलाकार आसात। ह्या कलाकारांक आपली कला दाखोवपा खातीर गोंय शिक्षण खातें आनी गोंय समग्र शिक्षा अभियानाच्या जोड पालवान 70 विभागान सरकारी माध्यमीक विद्यालय वाळपय बालदिसा निमतान रंगोत्सव घडोवन हाडलो। ह्या रंगोत्सवाचो मुखेल उद्देश म्हळ्यार शिक्षणा वांगडा दर एका विद्यार्थ्याक आपली कला दाखोवपाक व्यासपीठ मेळप गरजेचें आनी विद्यार्थ्यांनी मेळिल्ल्या संदीचो फायदो घेवप तितलोच गरजेचो अशें उद्गार गोंय समग्र शिक्षण विभागाचे आनी राज्याचे प्रकल्प अधिक संचालक दोतोर शंभू घाडी हांणी ह्या कार्यावळीर उलयतना सांगलें। ह्या कार्यावळीची सुरवात दिवली पेटोवन जाली, तशेंच ह्या कार्यावळीत 70तल्या 20 शाळांनी वांटो घेतिल्लो। कार्यावळी वेळार गोंय राज्याचे समन्वयक नागेंद्र कोरे, वाळपय नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष शेहजीन शेख, वाळपय सरकारी माध्यमीक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक काशीनाथ नायक, 70 तालुक्याचे विभागीय शिक्षणाधिकारी श्रीरंग बर्वे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। सांगला जे फुगडी जे आसा हो प्रकार आम्ही फक्त फुगडी म्हणून जाणा, पण फुगडी भितर तरेन वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या फुगडी आसात त्यो बऱ्याच जाणांक खूप कमी जाणांक खबर आसता। आणि आमच्या गोंयचे जे फोक डान्स जे आसा हे इंडिविज्युअल चड करून ना, चड करून सगळे जे आसा धालो फुगडे घालतात आमी, किंवा शिगमो धेंडलो, किंवा आमी गोफ अशे वेगळे वेगळ्या काणकोण साकून पेडण्या पर्यंत जर आमी पळयले जाल्यार हे ग्रुपांनी जाता। आणि ग्रुप जर जेन्ना आमी येता तेन्ना एकचार जो आसा सगळ्या ग्रुपाचो हो एकचार आमी दाखोवचो पडटा। सगळ्यांनी जर व्यवस्थीत जर जो ग्रुप जो आसा तेणे व्यवस्थीत जर सादर केलो जाल्यार तो बरो दिसता।
कोरोना महामारी उपरांत गोंयांतले पर्यटन हंगाम पुरायपणान परत उक्ते जाला। पर्यटन हंगाम गोंयांत सुरू जाल्ल्यान पर्यटकांची असंख्य अपेक्षा पर्यटक वेवसायिकांक आसा। कोरोना महामारी पयलीं सुमार 90 लाख पर्यटक गोंयांत आशिल्ले, तातूंत 9 लाख विदेशी पर्यटकांचो आस्पाव आशिल्लो। ह्या वर्सा पर्यटकांची व्हड गर्दी आसतली अशी आस पर्यटक वेवसायिकांक आसा अशें तांचें म्हणणें। राज्यांत पर्यटन हंगाम हो मुखेल वेवसाय आशिल्ल्यान पर्यटन खात्या कडल्यान कांय नियमावळी जारी केल्यात। गोंय राज्यांत आतां UK, रशिया, कझाकिस्तान हांगच्यान चार्टर विमानांत दाखल जावपाक लागल्यात। सकारात्मक विचारसरणी चोख वेव्हाराचे गिन्यान तशेंच बरेच संस्कार मनशांची जीण घडयता। गोंयच्या तरणाट्यांनी ह्या गजालींक आत्मसात करीत जाल्यार तांचो फुडार पर्जळीत जातलो असो विश्वास खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी उक्तायला। जो मनीस फुडें सरता ताका फाटीं ओडपी खूब जाण आसतात, अशा दुस्वासी मनशांक मतींत घेनासतना आपलें काम सुरूच दवरून प्रत्येकान यश मेळोवपाक जाय अशेंय मंत्र्यान म्हणलां। ते नेहरू युवा केंद्राच्या 50वे वर्धापन दिसाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। विचार, सुविचार, व्यवहार आणि संस्कार हे आजच्या जीवनाक आणि नेतृत्वा खातीर खूपच गरज आसा। गरज आसा कारण आपले ध्येयपूर्ती जर करतलो न्ही जाल्यार ती गरज आसा, आज काळाची गरज आसा। कारण प्रत्येक पावलो पावली आज प्रत्येकाचे पांय ओडपाचो प्रयत्न आमच्यात भितर सुद्धा जाता। ताका आमी क्रॅब मेंटॅलिटी म्हणटात आणि दुसरो मनीस जो मुखार वचपाचो प्रयत्न करता तो इगल मेंटॅलिटीचो आसपाची गरज आसा। आणि म्हणूनच आणि ह्या जो दृष्टिकोनांतल्यान आमी मार्गदर्शन करपाक शकता। आणि म्हणूनच युवकांची मन स्थिती ही परिस्थितीचेर अवलंबून आसता। गोंयच्या जेवणात लसणाचो वापर व्हड्या प्रमाणात जालो पळोवंक मेळटा, पूण ते भायर शिंयाच्या दिसांनी तर सगळ्यांत चड वापरांत आशिल्ल्या मसाल्यांत मदीं लसूण ही एक। तातूंत कॅल्शियम, आयर्न, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम सारकी गरजेची विटामिन्स आनी मिनरल्स असतात। तशेंच एंटीवायरल आनी एंटीमायक्रोबायल गुणधर्म असतात जे खोकली आनी थंडेच्या आड झुजपाक मजत करपाक शकता। लसणीचे तिखसाणीक लागून कुडींतली उष्णताय आनी पित्त वाडिल्ल्यान कुडीचें तापमान वाडटा। लसूण रगत उत्पादन सुदारपाकूय आदार दिता। कोलेस्ट्रॉल उणें करपाक आनी काळीज निरोगी दवरपाक व्हड्या प्रमाणात मजत करपाक शकता। हो एक लोकप्रिय लोक उपाय आसा जाका लागून पचन क्रिया नियंत्रित करपाक आनी ताचे संबंधित समस्या आडोवपाक मदत जावं येता। लसणेची तिखसाण दाताच्या जाग्यांनी रक्ताची पुरवण वाडोवपाक मदत करता। शियांत पातळिल्ले विकार आडोवपाक लसूण हो एक व्हड मसालो जावन आसा। बाल दिसा निमतान आयज मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार हांणी आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीक खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। ह्या कार्यावळी निमतान सगळ्या भुरग्यांक एकचारात हाडून तांचे खातीर खेळ तशेंच वेगवेगळ्या नाचांचो सर्तीचें आयोजन केल्लें। ह्या सर्तींत मतदारसंघातल्या सगळ्या प्राथमीक शाळेंतलीं भुरगीं वांटेकार जाल्लीं, देखून भुरग्यांकूय आपली कला सादर करपाक वाव मेळ्ळी। तशेंच कार्यावळीच्या शेवटाक तांकां इनामां लेगीत भेटोवप जाल्लें। गोंयचो देंविल्लो शैक्षणीक दर्जो सुदारपा खातीर सरकारान पावलां मारपाक सुरवात केल्या। गोंयच्या शैक्षणीक विभागा कडल्यान मंगळारा विद्या समीक्षा केंद्र ह्या नव्या ॲपाचें लॉन्चिंग जातलें। ह्या ॲपा वरवीं शिक्षण खात्यांतल्या सगळ्या शिक्षक तशेंच विद्यार्थ्यांची हाजेरी पत्रकां एकाच कडेन उपलब्ध आसतलीं अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिगडेन दिली। ह्या ॲपाक लागून सगळ्या विद्यार्थ्यांक आपलो अभ्यासक्रम लेगीत सहज मेळटलो। तशेंच विद्यार्थ्यांक शिक्षणा विशीं आशिल्ले दुबावूय सुटावे जावपाक मजत जातली अशेंय संचालक शैलेश जिगडेन सांगलें। आमी फाल्यां सांजच्या 6 ऑनरेबल सीएमाच्या ऑफिशियल रेजिडेंटाचेर महालक्ष्मीचेर एक लॉन्च करपाचें आसा। विद्या समीक्षा केंद्र म्हणजे म्हणटा तेजें चॅट बॉक्साचेर। आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना गांधीनगर गुजराताक गेले जून वा जुलय म्हयन्यांत, तांणी थंय विद्या समीक्षा केंद्र म्हणटा तें सेटअप केल्लें पळयलें।
रोखडेच आमी कॉन्वे जिनियस म्हणटा त्या एजन्सीक गोंयान आपयले आनी जुलयान तांचे कडेन आमी MOU सायन केलो जुलय म्हयन्यान आनी ताज्या मागीर ते कामाक लागले. अजून पर्यंत तांणी 2,70,000 परस चड भुरग्यांचें रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा. 13,500 परस चड टिचरांचें रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा. आनी हे सगळे जातकीर फाल्यां ते चॅट बॉक्स म्हणटा ते आमी लॉन्च करतले. तातूंत आमचे खुबश्यो गोश्टी जाग्यार पडटल्यो. तुमकां खबर आसा की आमचो नॅस रिपोर्ट बरो नाशिल्लो. मॅथ्सान भुरग्यांची कमतरता आमकां जाणून आयिल्ली. ते हातूंत तांकां सपोर्ट मेळपाक मॅथ्साक सपोर्ट मेळपाक जे आमी रेमेडियल टिचींग म्हणटा एकदां टिचरांकूय डिफिकल्टी येता भुरग्यांकूय शाळेन रावपाक नाका आसता. त्या खातीर ह्या माध्यमांतल्यान विद्या समिक्षा केंद्र म्हणटा त्या माध्यमांतल्यान भुरगो खंयच्यानूय शिक्षण घेवंक शकतलो. जे सपोर्टींग आसता ते स्कूल आसतलेच. सो स्कुला भायर जे पळय तांकां गरज आसता ते थंय तांकां मेळूंक शकतले. 2022 ते अजून मेरेन कळंगूट दर्यादेगेर सगळ्यांत चड म्हळ्यार 131 जाण पेंवताना बुडपाच्यो घडणुको घडल्यात. हाचे फाटोफाट बागा 85, हरमल 28, वागातोर 22, कानोळे 19, मोरजे 15, आशवे 12, मिरामार 11 जाल्यार पाळोळे 26 आनी कोलवा 17 जाण पेंवताना बुडपाच्यो घडणुको घडल्यात. गोंयांत येवपी देशी पर्यटकांचो पेंवताना बुडपाचें प्रमाण चड आसा. दर्यादेगेर बुडून मारपाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान तशेंच पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या नदरेंतल्यान गोंय सरकारान 2008 वर्सा दृष्टी ह्या कंपनीक कंत्राट दिवन गोंयच्या सगळ्या दर्यादेगांचेर जीवरक्षक नेमल्या. हाका लागून दर्यांत बुडून मरण पावपाचें प्रमाण देंवना. चौदा नोव्हेंबर संवसारीक डायबिटीज दीस म्हूण मनयतात. ह्या निमतान गोडेमुताचेर मात करपा खातीर पावल करपाची गरज आसा. गोडेमूत भारतांत वाडत आशिल्लें आव्हान आसून अदमासा प्रमाण 7,40,00,000 लोकांक डायबिटीज जाला. भारतांतल्या लोकांक गोड पदार्थ आनी साखर घालून दिल्ल्या पदार्थांची ओड आसा ते पळयल्यार गोंयांतूय ताका लागून एक खर समस्या निर्माण जावपाक पावल्या. कुटुंबीक इतिहास आशिल्ल्यांक, बेकार जीण जगतल्यांक, ब्लड प्रेशर दुयेंती, तणावाची नोकरी करप्यांक डायबिटीज जावपाची शक्यताय चड आसता. डायबिटीसाचेर लक्ष घालूंक ना जाल्यार काळजाचे दुयेंस, स्ट्रोक, दांतांचे तशेंच पांयाचे त्रास जावंक शकतात. मनशाक जिणेचो आनंद मेळना, बरो आहार, सारकी न्हीद, व्यायाम हाचे वरवीं नियंत्रण दवरूं येता. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीक फॉलो करात. पळयत रावात गोमंतक TV.